आज भारतीय जनता पार्टीचो मडकय मतदारसंघाची उमेदवारी आम्ही आज रितसर भरलेली आसा। आमचे मडकय मतदारसंघाचे ब्लॉक कमिटी तशेंच गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद भाई, जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र भाई, महामंत्री सतीश भाई हांच्या उपकारी आसा, कारण ताणें एक विश्वास दवरून म्हाका ही उमेदवारी दिल्ली आसा। आज मडकय मतदारसंघात पळयलें जाल्यार विकास हो कांयच जाल्लो ना आनी आमी ठरयलां चड उलोवप ना, काम करप। कारण जे पद्दतीन मोगो पक्ष तृणमुला कडेन त्याने युती केल्या, तेन्ना आमी प्रचाराक वता, घरान घर भोंवता, तेन्ना दिसून येता लोकांचो खतखत, लोकां भितर आशिल्ली तिडक लोक म्हाजे कडेन उलयले। अक्षरशः एक मनीस असो कॅम्पेनिंगाक वता आसतना वेन मारून हांव रडपाक लागलो, म्हणजे ही परिस्थिती मडकय जाल्ली आसा। आणि आज आम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सगळे एकठांय जावन मडकय मतदारसंघ मुखार व्हरपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो। जसो श्रीपाद भाऊ मडकय मतदारसंघान कमळ फुलयल्ले, तशें ह्या 22 मडकय मतदारसंघान कमळ फुलतले, हातून इल्लोय दुबाव ना। लोकांची अपेक्षा कितें तो जेन्ना फिरता तेन्ना? लोकांच्यो अपेक्षा खूब आसा। वेवस्थीत उदक येना, लायट सारक्यो ना, पेटना, आनी आरोग्य यंत्रणा म्हटल्यार मडकय सारकिल्ले हॉस्पिटल, जो प्रत्येक वेळा आमी ताचेर उल्लेख केल्लो आसा, तो जाय म्हणटा आमकां ते। कारण येदे व्हडली ती 10,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा, तातूंत वेवस्थीत बरे पैकी एक हॉस्पिटल बांदूंक मेळटा। त्याच बरोबर जे यूथ जे आसा, ते यूथ जो आता मडकय सारकिल्लो एकूच ग्राउंड आसा, ताची परिस्थिती भयंकर वायट आसा। कारण आज भुरगे खेळपाक मुखार सरता, तांकां ग्राउंडाची सुदेश पिंगीचा विजय असो, भारतीय जनता पक्षाचा विजय असो, भारतीय जनता पक्षाचा विजय असो। घेतले रे, घेतले 27 सीट गोंयाक घेतले।